आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी सेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायजी वर्ल्ड 24/7 पळोवचा सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार. आणि तुम्ही पळोवन आसात तुमचे मोगाचें कार्य आमी दोगी सजरा रिलोडेड. आणि बुधवारा आयलो म्हणटा आसतना 9 वरार आमी दोगी सजरा कार्य सुरू जाल्लें आसा. आणि आयचो अंगडो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 23वो अंगडो. आणि वीक्षकांनो तशेंच आमच्या ह्या कार्याक सदांच पोषक जावन आणि सहपोषक जावन आमकां सहाय दिवन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, तशेंच मानसा वॉटर पार्क आणि रिसॉर्ट्स, आयडियल चिकन, ला केनीस, रेक्सिन सेंटर आणि वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हर एका हफ्त्यांत आमी विविध विशय घेवन तुमचे मुखार येता. त्या विशयाचेर फकत सवालां मात्र न्ही, सवालां सांगाता इल्लीशी जाणवाई आमी तुमच्या सांगाता वांटून घेता. आनी अशें आसतना ह्या हफ्त्यांत आमच्या कोंकणी संवसाराक लक्ती जाल्ले संघ संस्थे तशेंच मान मनीस कोंकणींत सादन केल्ल्या विशयांत आयच्या अंगड्यांत आमी उल्लेख करता. आनी तांच्या विशयांत आयच्या अंगड्यार सवालां आसतलीं. तर पयलें सवाल खंयचो म्हूण आमी पळया. पयलो सवाल आसा, मंगळुरांत कापुचीन याजकांनी सुरवात दिल्लो छापखानो खंयचो? आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात कोडियाल बायल प्रेस, प्रसाद प्रिंटर्स, आसीसी प्रेस या ब्रिलियंट प्रिंटर्स. टीव्ही माध्यम तशेंच इंटरनेट आनी AI हें पुराय येवच्या पयलें आमच्या समाजेंत भोव प्रमुख स्थान आशिल्लो ते जावन आसा एक छापखानो प्रिंट मिडिया प्रेसाक. आनी काळ बदलता आसतना परिस्थिती बदलल्या तरी जायतींतलीं छापखानो अजून जिवाळ आसात. तांणी कितें उद्देश दवरून छापखानो आरंभ केल्लो आसा तो उद्देशाच्या प्रमाणे अजून छापखानो चलोवन आसा. आनी असल्या छापखाना पैकी आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीन जावंक पुरो तशेंच धर्म भवानी आनी धर्म भयणींनी सुरवात केल्ली छापखानो आमचे मजगात आसात. आनी हाका लक्ती जाल्लें पयलें सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येदोळूच आमी तुमकां विचारलेलें आसा. मंगळुरांत कापुचीन याजकांनी सुरवात इल्लो छापखानो प्रेस खंयचे म्हणून. आनी येदोळूच कापुचीन याजकांनी म्हणटा आसतना सडावत जण लोकांक कळना आसतलें जवाब कितें म्हणून. आमच्या आमी दोगी सजरा कार्या विशयान सांगता आसतना खंय जायतिंतलो लोक हें कार्य पळयता आनी साबार जण म्हणटा जायतिंतली तांकां जाणवाय मेळटा म्हणून. वय आनी आमी भायर वता आसतना म्हाका जावंक पुरो वा शांतीक जावंक पुरो सडाव जण लोकांची प्रतिक्रिया आमकां आयकूंक मेळटा आसतना तुमकां कितें ह्या कार्यांत मुखल्या दिसांनी कितें टॉपीक येजय म्हूण तुमची एक आशा आसा वा खंयच्या संगती विशयान तुमकां माहीत जायचें म्हूण आशा आसा ती खंडीत जावन तुमी आमकां तिळसियेत. आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी संपर्क करनी ह्या विशयांत खंडीत जावन उलो करयेत. आनी हांगासर पयलो उलो आयच्या अंगड्याचो आमच्या मदगात आसा मनोज ताकोडे तावन. मनोज नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. तर सवाल जाप कितें म्हण सांगा. आसीसी प्रेस ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आसीसी प्रेस म्हणटात गे. होय होय. आसीसी प्रेसाक गेल्यात गे तुमी? ना वचो ना क्लियर आसा मेळोना होय. ओके, तर आसीसी प्रेस म्हणटात तुमचे आन्सर आमी या बाउलार या घालता ते मागीर तुमकां कळटलें. मुखलो उलो हांगासर आसा बांबील तावन मीना लायनर आसा. हॅलो मीना बाय नमस्कार. हा नमस्कार. तुमकां आता एक सवाल आयला तुमकां. आसीसी प्रेस सी कितें म्हणटा आता? आसीसी प्रेस सी. आसीसी प्रेस म्हणटात की खंयसर आसा आसीसी प्रेस? ते जेल रोड. जेल रोडार आसा गे. बंद
गर्ल्स हॉस्टेल. तुमकां ते अवकाश मेळ्ळा गी वय आम्ही रेती आणि थंय चलता. रेते रेखता येतात गे ताटला पळोवंक मेळटा न्ही गी. वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ला का हा. मुक्लो उलो सस्ता ಅಂತ ಅವನು ವೆರೋನಿಕಾ ಲೈನರ್ ಅಸ हॅलो हॅलो वेरोनिका बाई नमस्कार. नमस्कार. तर आता सवाला किती जाप सांगतात. सी अशी सिगर. सी प्रेस म्हणतात गी. वय वय अशी. सस्ता अंतावन तुम्ही केदाळा म्हणे आयलात गी ने आरसीसी प्रेस पळोवंक ना आम्ही येऊना. येवणान ने. ओके आरसीसी आमका आम्ही मस्त ट्राय करते फोन आमका फोन लागलो. ओके कोण ना प्रयत्न केल्यावर खंडित कॉल मेळटा म्हणून तुम्ही आज आमकां प्रूव्ह कर दाखयलें न्हय. वय वय देव बरें आणि करूं. दोन पडी म्हाका बुक मेळ्ळा या म्हणतो. वय गी भोव बरें तुमचो पाठिंबो आमच्या कार्यांनी दिया. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुक्लो उलो आसा वामनचूर तावन रोशन लायनर आसा. रोशन नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. रोशन कोणचे कडेन आमचें कार्य पळोवन आसा आतां तुमगेर. हांव आनी मम्मी. तूं आनी मम्मी आतां सांगाता म्हणून खंयचो छापखानो म्हूण तुमी निर्धार केला. आरसीसी प्रेस सी ऑप्शन. आरसीसी प्रेस म्हणटात गी. वय वय. दुसरी 3 ऑप्शन इल्ले पळया. ना कन्फर्म. हा कन्फर्म. कन्फर्म म्हणटात. केदळा सुरवातलो म्हूण खंय सांगियत गी. 1970. 1970 म्हणटात गी. 1970 म्हणटात. 1970 हा. ओके पळया तुमी इतले पुरो डिटेल्स दिता म्हणटा आसतना जबाब कितें सारकी की ना. जाय जाय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. जाय. ओके सो आमच्या भोंवतणी असे जाय तितली छापखानो म्हणयेत. छापखानो प्रेसां म्हूण आमी सडा वचून आमी उल्लेख करता. छापखानो कोंकणी शब्द थोडे प्रेसां आमचे याजक बाप चलोवन व्हरतात तर तांच्या सांगाता थोडे छापखानो आमचे लायक बाबी चलोवन व्हरतात. आनी आदीं सडा वच जावन मॅगझिनां थंयसर प्रिंट जातालीं जावंक पुरो आमचीं पत्रां फकत कोंकणी मात्र न्ही हेर भाशेचीं पत्रां थंयसर प्रिंट जातालीं. आनी ह्या दिसांनी दुसरी पोस्टरां जावंक पुरो वा ब्रॉशर्स तशेंच इन्विटेशन्स हें सगळें आमकां आतां सडा वचून छापखानो प्रिंट जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी भोव प्रमुख कितें म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमकां टीव्ही माध्यम आसा इंटरनेट आसा. इंटरनेटार नातल्या वेळार छापखानोन निजायकी एक विशय सर्व लोकांक पावोवच्यांत भोव प्रमुख पात्र पायसला म्हूण खंडीत सांगी येता. सिद्धा कट्टे तावन लिडिया बाय लायनर आसा. लिडिया बाय नमस्कार. नमस्कार सर. तर सवालाक जाप कितें म्हणटात. ऑप्शन सी आरसीसी प्रेस. ऑप्शन सी आरसीसी प्रेस म्हणटात गे. वय वय मेळ्ळा. वय वय ट्राय करना सर तर तुमची जबाब सारखी असो पळोवन सर तुम्ही राखून रावचे. रायट. थँक्यू. थँक्यू. ओके आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल मंगळुरांत कपुचिन याजकांनी सुरवातील्लो छापखानो आतां सडा वचून आमकां वीक्षक कॉल करून जाला तांचे जबाब दिल्ली आसा. सडा वचून आरसीसी प्रेस म्हणटात कोणी दुसरे बदलतात गी म्हणून आमी इल्ले पळोवंक जाय न्ही. कितें म्हणटा शांती. आरसीसी प्रेस एक फामाद प्रेसी जावन आसा आनी तशेंच कोडियाल बायल प्रेसी सडा जणांक गोत आसा. प्रसाद प्रिंटर्स ऑलमोस्ट आदले प्रिंटर्स जावन आसा. ब्रिलियंट प्रिंटर्स आयकल्ले ना पूण नावार्दीक जावन आसा. इल्ले लोकांक इल्ले कन्फ्युजन जाय तळात प्रायज मेळटा सुलाभेन मेळटा म्हणून येत. आनी हांचे मुखलो उलो आसा गी म्हणून निर्मार्गात विल्सन लायनर आसा. विल्सन नमस्कार. नमस्कार सर. गुड इव्हनिंग सर. विल्सन हाच्या आदी सुमार पटी उलयला म्हण दिसता न्हय. वय सर. कितली प्रायजां मेळ्ळ्यात विल्सनाक. एकच मेळ्ळें सर. एकच मेळ्ळें की आतां कितले टार्गेट कितले मेळाचे म्हणून. काय ना तितले मोग धरून तूं उलो कर नासाय. आतां सवालाक जाप कितें म्हणटाय. ऑप्शन सी सर. ऑप्शन सी कितें ऑप्शन सी आतां. अनेक सवाल हांव विचारता ते आसा 4 ऑप्शनां दिल्यान पळय ती प्रेसां खंय आसात म्हण सांगियात गी म्हाका. एक कोडियाल बायल प्रेस खंयसर आसा. तितले अंदाज ना सर. तितली अंदाज ना. ऑप्शन सी मात्र अंदाज आसा. अंदाज केली म्हण दिसता. जावं दी विल्सन देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ह्या दिसांनी दसरा चलते आसा आमचे नाडा हब्बा म्हूण आमी सांगता. सगळ्या कर्नाटकांत विशेष आमकां हे सेलिब्रेशन पळोवंक मेळटा. आनी आमच्या मंगळुरांत मंगळूर दसरा म्हणून जाय की नवार्दीक जाला. आनी जाय तितलो लोक हांगासर
येता आणि पळयता कितें म्हणटा येता तुवें खंय पळोवंक मंगळूरांत गेलें गे वय वय एक पटी राउंड्साक म्हणल्यार बरी आमी गेल्ले जावन आसा लायटिंग्स पळोवंक जावन ती कशें आसा म्हणून सो मंगळूरांतले सगळे लोक आतां खंयसर आसा आमकां गोत आसा देखून सगळे लोक आमकां थंय दिसूंक मेळटा मंगळूरांत कितलो लोक आसा न्हय गे म्हणून पूण पळोवंक एक सोबा इतलो लोक आसा लायटिंग्स वय वय कित्याक म्हळ्यार एक संस्कृतीच म्हूण सांगीत विविध आचरण आमकां थंयसर पळोवंक आनी आचरण सगळेय करतात हर एक भाशेचे आचरणां करतात जावं करून ते रेनबो कलर्स आमी हर एक संस्थेंत एम्प्लॉयज थंयसर गेल्ले जावन आसा वय 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 तशें पर आनी जाय की म्हणटा आसतना एक फेस्त आमी समेस्ताने सांगाता म्हणून वांटून घेजयच ताका देखून आमी ताका नाडा हब्बा म्हूण सांगून हफ्त्याचे सवाल कितें म्हूण पळया आमी हफ्त्याचे सवाल तुमचे खातीर टीव्ही पडद्यार आमी घालता ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा TMA पायचे पुरते नांव कितें आमी काजारांचो म्हणा खंय आसा म्हूण सांगतना बळ्ळाल बागार एक TMA पाय हॉल म्हूण आसा म्हूण डावत जावन आमी सांगता पूण TMA पाय म्हळ्यार कितें म्हूण डावत जावन आमकां कळीत ना इल्लेशें सोदना करा आनी जबाब तुमी दिया ऑप्शन तुमकां आसात ऑप्शन ए ताजमहल मंजुनाथ पाय ऑप्शन बी तोडार मोहन पाय ऑप्शन सी तुकाराम मणिपाल पाय आणि ऑप्शन डी तोनसे माधव अनंत पाय ह्या 4 ऑप्शनां पैकी TMA पायचे पुरते नांव कितें म्हूण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें व्हॉट्सॲप करूंक तुमकां एका हफ्त्याचो अवकाश आसा आनी नंबर आसा 9380043073 आनी आमच्या कार्या विशयांत आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी संपर्क करचे तर थंयसर तुमकां नंबरूय आसा कार्याच्या संयोजकाचे आनी कोणाक प्रायजां मेळ्ळ्यांत तांणी त्याच नंबराक दाखन संपर्क करचो पयले सवाल आमी विचारले जावन आसा आनी त्या सवालाक सारकी जबाब खंयची ते सांगचो वेळ आयला तर तुमच्या टीव्हीचेर पयले सवाल तशेंच ताची जबाब आनी सवाल आसले मंगळूरांत कापुचिन याजकांनी सुरवात दिल्लो छापखानो खंयचो आनी हाचे जबाब ACC प्रेस आसा आनी ACC प्रेसा विशयांत 6 जाणांनी सारकी जबाब दिल्ली आसा आणि ACC प्रेस 1952 वर्सा स्थापलो आणि हाजो स्थापक जावन आसा मनादीक बाबू विन्सेंट लोबो कापुचिन आणि बिजय थंयसर फ्रायरी आसा कापुचिनांची तांच्या लागीं ते हे ACC प्रेस हाचे प्रेस थंयसर आसा आनी ताच्या सांगाता उरल्या 3 प्रेसा विशयान खंडीत जावन ह्या संदर्भात उल्लेख करीत कोड्याल बायल प्रेस आमच्या DSAGचे प्रेस फाटल्या 150 वर्सांतावन हे प्रेस आसा आनी मेरहिलांत हे प्रेस चलोवन आसा सांगत आसा प्रसाद प्रिंटर्स लायकांचे प्रेस कुलशेकरांत आसा आनी हाचो प्रस्तुत ओनर मानेस्त प्रवीण पत्रावो आनी मानेस्त थॉमस पत्रावो हाचो स्थापक म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरता ताच्या सांगाता ब्रिलियंट प्रिंटर्स बेंगलोरांत आसचो एक संस्थो आनी मानेस्त आंटोनी विक्टर लोबो हाचो स्थापक जावन आसून ही सर्व प्रेसां आमच्या एक क्रिस्तांव समाजाची कोंकणी समाजाची आस्त म्हूण सांगूंक ह्या संदर्भार जाय की व्हरतो अभिमान आमी पावता तशेंच मोगाचे वीक्षक आदल्या हफ्त्याच्या व्हॉट्सॲप सवालाक जाप कितें म्हूण ह्या संदर्भात पळया जाप आनी विनस आदल्या हफ्त्याचे सवाल आसलें कोडयाल शहरांत कानाडी लिपयेंत कोंकणी भाशेची पयलें पत्र काडिल्लें कोणे आनी सारकी जबाब आसा लुईस मास्करेनस आनी सारकी जबाब दिल्ल्यां पैकी हांकां इनाम फावो जाता आनी हांकां विविध म्हयनाळे पत्रां लाभतात इनाम जावन पाउल डिसोजा बोंदेल नमान बाळोक जेजू म्हयनाळे मोंती पिंटो मालिकाटे दैविक अमृत म्हयनाळे ऑस्टिन सल्डाना निर्मार्गा आर्सो म्हयनाळे लुइजा रेगो ARD उजवाड पंद्राळे शांती लोबो मुंबई आमचो संदेश म्हयनाळे ज्योती रॉड्रिगस केलराय रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया अल्बुकर्काची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक प्रेसिडेंट फर्नांडीस कुलशेकर स्टानी बेळासो काणी असो पुंजो बेन्नी देरेबेल सेवक म्हयनाळे लाभता आनी कोणाक वर्गणी लाभल्या दाखर थंयसर नंबराक कोणाच्या एड्रेसार तुमची वर्गणी पावयजे म्हूण तुमी व्हॉट्सॲप करा ताच्या सांगाता एक कॉल करन तुमी एड्रेस धाडला म्हूण तुमी तिळसी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती तर खरी आमी मुखार सून व्हरता तर दुसरे सवाल कितें सांग बरो शांती येस दुसरे सवाल आमी पळोवया तर दुसरे सवाल आसा फादर मुल्लरा उपरांत फादर मुल्लर आस्पत्रेचो मुखेल मेडिकल ऑफिसर जावन आसलो कोण तुमचे खातीर परत एक पट्टी सवाल सांगता फादर मुल्लरा उपरांत फादर मुल्लर आस्पत्रेचो मुखेल मेडिकल ऑफिसर जावन आसलो कोण आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात डॉक्टर सायमन मास्करेनस डॉक्टर AF कुएलो डॉक्टर P वेंकटराव आनी तशेंच डॉक्टर लॉरेन्स पास्कल फेर्नांडीस आनी फादर मुल्लर एक नवार्दीक संस्थो एक आस्पत्री आमच्याच मंगळुरांत आसचो कोंकणी समाजांत आनी जाय की एक
कोंकणी समाजांत मात्र न्ही आमच्या मंगळूर शहरांत आनी विशेष जावन सगळ्या दक्षिण कन्नडांत एक नवार्दीक आस्पत्रे म्हूण सांगयेत. जाय तितले लोक थंयसर येता आपणाची पिडा गुण करून बरी भलायकी जोडच्याक आनी साबार जण त्या संस्थ्यांत वावूरून आसात. आनी हांगासर मुखेल उलो आसा थाकोडे तावन जसिंताबाई लायनार आसा. जसिंताबाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार सर. जसिंताबाई सवाल पळयले गे वही पडलेले सर. जबाब कितें म्हणटात? ऑप्शन ए डॉक्टर सायमन मस्करेनस. ऑप्शन ए डॉक्टर सायमन मास्करेनस म्हणटात. ओके फादर मुल्ला संस्था विशयांत उलोवचें तर जाय तितलें आसा कित्याक म्हळ्यार जाय तितले सिब्बंदी थंयसर उरतात. फादर मुल्लस एक संस्थो एक क्रिस्तांवचो संस्थो देखून थंयसर सदांच आमी क्रिस्तांवची थंयसर आमी पळोवंक मेळटात. आनी तशेंच ल्हान संस्थो जावन तो आरंभ जाल्लो. ताच्या उपरांत आतां ताची वाडावळ पळयल्यार हर एक तुजे थंयसर कसले पिडा गुण जायनासतना आय मीन हर एक स्पेशलायझेशन थंयसर आसा. खंयच्या पिडेकी थंयसर लोक वता वखद मेळटा. तेतूंत मध्ये बरी भलायकी म्हणून फाटी येता लोक. एक चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन म्हूण सांगयेत कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी जाय तितली आस्पत्रे विविध उद्देशाक चलून आसा तरी एक लोकांक सेवा दिवच्या अपुर्बाचो उद्देश घेवन हो संस्थो चलून आसा म्हणूंक जाय की एक आमकां अभिमान. आनी जाय तितली भुरगीं थंयसर विद्यार्थी त्या संस्थेर शिकून आसात. तितले मात्र न्ही तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर एक दाक्तेर जावन गी एक नर्स जावन गी हे पुरो आपोवणें म्हूण सांगयेत कशें आमी येजक बापांचें आपोवणें म्हणटा तशेंच कित्याक म्हळ्यार एक लोकांची सेवा करची वा पिडेस्तांची सेवा करची खंडीत जावन हर एक लागीं करूंक तें साध्य जावचें ना न्हय. आनी तशेंच आस्पत्रे म्हणटाना थंयसर एक मेन जाय जे एक डॉक्टर या नर्स फिजिओथेरपिस्ट जायचे आनी ते सकट थंयसर शिकप थंयसर आसा. एक्सरे पळयचे जाल्यार टेक्निशियन जायचे थंयसर असले एलिड हेल्थ सायन्सीस जावन दी तुका हर एक शिकप थंयसर फादर मुल्लसान तुका मेळटात आसा. आनी सबार कितली भुरगीं पळय कितली सिंपदी आसा तितलींच आमी मस्त भुरगीं आमी थंयसर पळयता. ती भुरगीं समेत आस्पत्रेक येवन वावर दितात तांचे सेवा दिवन आसात. जाय की भोव बरें. आनी हांगासर मुखलो उलो आसा मुल्की तावन ॲस्टन लायनार आसा. ॲस्टन नमस्कार. हॅलो. हॅलो ॲस्टन सवालाक जाप कितें आसूंक पुरो? डी. जाप वाचून सांग ॲस्टन. जाप वाचून सांग. वास. लॉरेन्स पास्कल फर्नांडीस. डॉक्टर लॉरेन्स पास्कल फर्नांडीस म्हणटाय गे. वय. देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुखलो उलो हांगासर आसा निर्मार्गा तावन चार्ल्स. हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आतां आमी विचारला सवालाक जाप कितें म्हणटात? डॉक्टर A.F. कुवेल्लो म्हणटात. ओके भोव बरें. देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुखलो उलो शक्तीनगर तावन हांगासर लायनार आसा रीना डिसोजा की लीना डिसोजा? रीना डिसोजा. रीना डिसोजा. रीना बाय जाप कितें म्हणटात सवालाक? ऑप्शन बी एलोशियस फेलिक्स कुवेल्लो. एलोशियस फेलिक्स कुवेल्लो फुल सगळें कंप्लीट करून तुम्ही सांगला न्ही. सगळं फुल फॉर्म सांगला तुम्ही. कितें? म्हज्या भयणीन सांगले. आता प्राइज म्हणल्यार भयणीक एक शेअर आसा तांचो न्ही. वय आसा. जावं दी रीना बाय देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुखलो उलो पेरमनूर तावन सुनील लायनार आसा. हॅलो नमस्कार. नमस्कार सुनील बाब. सवालाक तर जाप कितें म्हणटात? बी डॉ A.F. कुवेल्लो. हो डॉक्टर A.F. कुवेल्लो म्हणटात तुमी न्ही गी? आन्सर बदलोवंक अवकाश दिता आमी. आन्सर बदलोवंक जाय जाल्यार तुमी चूज करयेत. चेंज आता करयेत तुमकां. इल्लेशें चिंता ह्या सवालाक अखेरचो कॉलर तुमी त्या खातीर मात्र अवकाश दिता आमी. पूण मस्त वेळ ना बाबा. 5 सेकंड असचे. 5 सेकंड मुग्धन जाली जाता. ना बीत. ओके बीत निगण करतात. बीत म्हणटात गे. गॅरंटी न्ही? ओके गॅरंटी. देव बरें करूं उलो केल्लाक. ओके. आनी मोगाचो वीक्षकून हांगासर दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता. हफ्त्याचो सवाल परत एक फावटी पळया. हप्त्याचे सवाल आसा TMA पै हाचे पुर्ते नांव कितें? आनी हाचे ऑप्शन्स आसा ताजमहल मंजुनाथ पै, तोडार मोहन पै,
तुकाराम मणिपाल पै आणि तशेंच तांचे माधव आनंद पै हांचे पैकी जबाब दिवंक तुमकां नंबर आसा तुमच्या टी व्ही स्क्रिनाचेर 9380043073 ह्या नंबराचेर तुमची जबाब तशेंच तुमचें नांव आनी तुमचो गांव ह्या नंबराचेर तुमी धाडचें. दुसरे सवाल आमी विचारले जावन आसा तर दुसऱ्या सवालाक खंयची जाप ती तुमच्या टीव्हीचेर तुमी पळोवचें. तर सवाल आसा फादर मुल्लरा उपरांत फादर मुल्लर आस्पत्रेचो मुखेल मेडिकल ऑफिसर जावन आसलो कोण आनी हाची सारकी जबाब जावन आसा डॉक्टर लॉरेन्स पास्कल फेर्नांडीस. फादर मुल्लर संस्थ्याक तुमी भितर रिकता आसतना थंयसर एंट्रन्सार तुमकां मुखार 2 इमाज पळोवंक मेळटा. एक इमाज फादर मुल्लराची तर आनी एक इमाज डॉक्टर लॉरेन्स पास्कल फर्नांडीस हांची. आनी फादर मुल्लरान डॉक्टर लॉरेन्साक डाक्टर शिकोवंक म्हणून मुंबय धाडिल्लें आनी पाटी येवन थंयसर ताणें डॉक्टराचे पदवी जोडल्या उपरांत पाटी फादर मुल्लराक येवन ताची सेवा थंयसर मुखार सुरू म्हणून गेली. एक प्रोफेसर जावन थंयसर सेवा दिल्ली आसा आनी ताची इमाज थंयसर मुखार आसा म्हणटा आसतना खंडीत जावन फादर मुल्लर संस्थो वाडोवन येवच्यांत ताची एक भोवप्रमुख पात्र आसा म्हण सांगच्यांत चूक जावची ना. हांव चिंता ह्या सवालाक फकत एकल्यान मात्र गी म्हणून सारकी जबाब दिल्ली आनी ताचें नांव आमी दोगी सेजाराच्या लाकी बावलागेरूच आमी घाल्लें आसा. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्याच्या अंगड्यार आमी विचारल्या आमच्या ह्या कार्यांतले विजेत येवन तांची इनामां तांणी स्विकार केल्लीं आसात तांची झळक आतां पळया. तर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल खंयचे कोणा विशयांत कितें आसतलें आनी सुलभ आसा गी इल्लें कश्ट आसा गी तें आमी पळोवच्याक. तिसरे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार. वेगवेगळ्या गांवांनी 500 वयर योगाभ्यास शिबिरां चलयल्लो मंगळूरकार योगाचार्य कोण आनी तुमकां ऑप्शनां अशीं आसात स्वामी सुखाबोधानंद, बाबा रामदेव, श्री रविशंकर गुरुजी आणि VL रेगो. फ्लाविया परमनूरता. नमस्कार. नमस्कार फ्लाविया. तर सवाल आमी डिस्प्ले केल्लो जावन आसा. सवालाक जबाब कितें सांगतात? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कितें एक सांगात की सुखमानंदा. दोघांनी सांगलें एक आतां एक आणि टांग ट्विस्ट option बरें A. जालें गी म्हणून. हॅलो. हा सांगा. ऑप्शन ए स्वामी सुखबोधानंद म्हणटात गी. वय वय. तुमकां कोणें सांगून दिलें? आमकां आनीक ताळो आयकलो त्या खातीर विचार नासा. ते म्हाका गुर्तुनातले हांगा घरच्यांनी सांगून दिलें. ओडना बा तुमी इल्लेशे सोदून तुमी जबाब दितात न्ही तेन्ना आमकां जाय की खुशी जावची तवळ मात्र आमचें इल्लेशें कितें ज्ञान आसा पळय तें वाडटा म्हणयत न्ही. वय वय वय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. थँक्यू. मुकलो उलो हांगासर आसा पुत्तूर तावन सुनील लायनर आसा. हॅलो. हॅलो. सुनील नमस्कार. नमस्कार. तिसरा सवाल योगा अनिल. ओके. तिसरा सवाल योगा विशयान जावन आसा. योगा तुम्ही करतात गी? ना एक कुटी म्हणून ट्राय केला गी योगा करूंक? स्कूल डेजान केल्लें न्ही गी. ओके तर सवालाक जाप दिया. VL रेगो. VL रेगो म्हणटात गी. गेस करनासात गी श्योर आसात? गेस 90%. 90% गेस. ओके उरले 10% आमी मागीर पळोवया सारकी आसूं तुमची जबाब कितें. येस थँक्यू. मुकलो उलो परमनूर तावन रिचर्ड लायनर आसा. मानेस रिचर्ड नमस्कार. नमस्कार. येस लायनर आसा तुमकां कॉल मेळ्ळें. तुमच्या विशयान दिल्यार सांगा कितें करता तुमी वाप्त कितें तुमची? हांव रिटायर्ड पर्सन गरज आसा. रिटायर्ड पर्सन आतां जाय तितलो लोक आमचें कार्य पळयतात. मस्त जाणांचो रिटायर्ड आसूंक पुरो सो तांकां एक 2 इशारो दिवचे जर कशें वेळ पसार करियेत म्हणचे जर कितें म्हणटात? कशें वेळ पसार कसो म्हळ्यार आमी जाय जाल्यार मला टीव्ही ऑन करची दुसरे खेळ पळोवचो. आमी घरान काही काम असलें करचें
आनी बायलेन रांदून वाडला जेवचे आमकां आमी ऍक्टिव्ह मात्र दवरचे खालें जाल्यार न्हय वय 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 ओके रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड म्हणल्यार मनशा मतींत आसाचे वय वय ओके खूब बरें सवालाक जाप कितें म्हणटात ते VL रेगो समथिंग ऑप्शन डी VL रेगो म्हणटात न्ही ओके या ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक मुक्लो उलो बेंदूर तावन फ्रँकी हॅलो हॅलो फ्रँकी अब नमस्कार नमस्ते 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 सवाला कितें जाप दितात म्हाका हेडलायन कितें कितलेशें सवाल आयला परत एक पुटी आयला ऑप्शन सी आसा आतां स्वामी सुखोनंदा सुखबोधानंदा स्वामी सुखबोधानंदा म्हणटात गी वय वय आमी आनी एक एक्स्ट्रा प्राइज दवरीत जाल्लें म्हण जाता म्हाका तें ऑप्शन न्ही कोण सारकें सांगता फुडें वचून सांगल्या गत न्ही शांती कितें म्हणटाय देव बरें करूं तुमी उलो केल्लाक ओके मुक्लो उलो हांगासर आसा रोनाल्ड केम म्हणटावन आसा मनस रोनाल्ड नमस्कार नमस्कार सर आता योगा काय करतात की तुम्ही योगा पयलें करतलें हांव पहिले करतल्यात खंयचे आसना फेवरेट तुमचे आमचे पद्मासना पद्मासना गे ओके हांवें चिंतलें शवासना काय म्हणटात गी म्हणून ओके जाप कितें म्हण सांगता आता रेगो सर ऑप्शन डी VL रेगो म्हणटात गी रेगो सर ओके देव बरें करूं देव जवाब बरें करूं दिल्याक सर थँक्यू थँक्यू ह्या योगाचार्य विशयान खंडीत जावन उल्लेख करिजेच हो इंटग्रल योगा सत्संग हाजो एक स्थापक एक क्लू आतां हांवें सोडून दिला आमच्या विक्षकांनी खंडीत जावन इल्लेशें चिंतयेत आनी उलो हांगासर आसा कारकोळतावन क्लिओन लायनर आसा हॅलो क्लिओन हॅलो सो क्लिओन खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं हांव सिक्स्थ जाप कितें म्हणटाय ऑप्शन डी ऑप्शन डी की बी डी डी VL रेगो म्हणटाय वय देव बरें करूं क्लिओन उलो केल्ल्याक मुक्लो उलो पांबुरतावन LC लायनर आसा हॅलो एलसी बाय नमस्कार नमस्कार कशी आसात तुमी मी बरी आसा तुमी कशें आसात आमी हुशार आसा सवाल टीव्हीचेर आसा जवाब कितें सांगतात आमचे ऑप्शन डी VL रेगो VL रेगो म्हणटात गी वय वय योगा करची सवय आसा गी योगा वय पयलें केले आतां ना पयले केल्ले न्ही गी वय, तर वय. थोडे म्हणी आसनाच गोत आसात तुमकां न्ही गी वय 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 येस ओके देव बरें करूं ओके 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 थँक्यू मुक्लो उलो आसा शक्तीनगर तावन मानेसर डेनिस लायनर आसा हॅलो डेनिस साम नमस्कार 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 तुमकां येस डेनिस साम आता योगा विशयांत एक सवाल आमी घाला वय कितें जाप दिता तुमी VL रेगो VL रेगो म्हणटात गी वय वय पक्का गी गेस करत नसात गी पक्का म्हण चिंता हांव पक्का म्हण चिंता आता तुम्ही पक्का म्हण चिंता आसतना मुझे आनी एक सवाल आमी एक योगा दीस म्हूण आमी आचरण करता केदाळा म्हण सांगियेत गी खंयचो दीस म्हण योगा दीस योगा दीस इंटरनॅशनल योगा डे म्हूण आमी सेलिब्रेट करता गुर्तू ना म्हाका पळय म्हणना इल्लेशी इसारा मागीर चिंता जायत गी देव बरें करूं उलो केल्ल्याक तुमी दिल्ल्या जबाब आमी आतां सद्या कन्सिडर करता आनी मुक्लो उलो हांगासर आसा कुलशेकर तावन लविना लायनर आसा नमस्कार हॅलो नमस्कार सो लविना बाय आमचे कार्य तुमी पळोवन आसात कोण सकट आसा तुमगेर आमगेर म्हजो नवरो म्हजो पूत ओके आता सांगाता म्हणून कितें निर्धार केला खंयची जाप म्हण सांगता निर्धार डी ऑप्शन डी BL रेगो ऑप्शन डी BL की VL BL म्हणजे आमचे हा ते टीव्हीचे स्क्रीन हे जाता तशें कळना आमकां ओके BL VL रेगो म्हणटात गी ओके 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 देव बरें करूं थँक्यू जबाब दिल्ल्याक आनी हांगासर तिसऱ्या सवालाक जाप दिवंक असो वेळ हांगासर संपता पूण कोणाक कॉल मेळोना बेजार करचे नाका कित्याक म्हळ्यार हफ्त्याच्या सवालाक हर एक लागी जबाब दिवंक अवकाश आसा तर ह्या हफ्त्याचो सवाल परत तुमच्या टीव्ही पडद्यार TMA पायचे पुरते नाव कितें आनी हाचे ऑप्शन्स आसा ताजमहल मंजुनाथ पै तोडार मोहन पै तुकाराम मणिपाल पै आनी तशेंच तोनसे माधव आनंद पै हांचे पैकी सारके जवाब कितें म्हणून तुमकां बगता ते तुमी दिवच्याक नंबर आसा 93804307 93804307 ह्या नंबराचेर तुमचें नांव तुमचो गांव तशेंच सारके जवाब कितें म्हणून तुमी नंबराचेर धाडचें
तशेंच सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक एक भोव अपुर्बाची बरी आनी संतोशाची खबर आनी हाच्या विशयांत आदीं थावन आमी उल्लेख केल्लो आसा आनी दायजी वर्ल्ड संस्थेंतावन दायजी वर्ल्ड फिल्म्स हाच्या बानराखाल एक नोवेंचं फिल्म तुमचे खातीर आमी सादर करन आसा जाता तितल्या बेगीन हें फिल्म रिलीज जावंसर आसा आनी हाचें पोस्टर येदोळूच रिलीज जालां तुमच्या टीव्ही पडद्यार हें पोस्टर तुमकां दिसून आसा आनी फिल्माचें नांव आसा बापाचे पुताचे नावी वय सो बापाचे पुताचे नवी आनी आमी सडा वचून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी म्हण सांगून आमी मागण्यान आनी सुरवात करता पूण ह्या फिल्मांत कित्याक अशें नांव दिलां म्हण खंडीत जावन आमच्या मतीर एक सवाल येदोळूच दसून आसा तितले मात्र न्ही हाचें टिजर आमी येदोळूच पळयल्लें आसा आनी टिजर रिलीज जाल्ल्या तक्षण त्या टिजरांत आसचे ते वॉयस आयकून ते एक काले म्हणून ते गुजबम्स रोमांचन जाल्लें म्हण सांगयेत आनी हें पोस्टर पळयत आसतना तातूंत आसचे एक कलर कॉम्बिनेशन जावंक पुरो एक तांबडो पिंकिश आनी ताच्या सांगता एक ग्रीन आर्टिस्टिक जावन आसा वय जाय तितले थंयसर क्रियात्मक रितीन आनी कोण सकट कलाकार ह्या फिल्मांत पात्र घेवन आसात तांचे सगळ्यांचे तांची तस्वीर सांगता एक विभिन्न शैलीचे पोस्टर आसा कितें म्हळ्यार सूक्ष्म जावन आमी हे पोस्टर ऑब्जर्व केल्यार कितें एक नवें साव कोंकणीर आसा कितें एक क्रियात्मक रितीन भायर हाडलें हें फिल्म जावन आसा आनी विभिन्न शैलीचे कोंकणी फिल्म म्हणयत कित्याक म्हळ्यार आमकां सुमेस्तांक कळयत आसलो ह्या फिल्माचो डायरेक्टर मानेस्त स्थानी बेळा एक विविध शैलीन आनी विभिन्न रितीन चिंचो मनीस जावन आसा आनी हाच्या आदीं जाय तितली सिरियलां जावं पुरो फिल्मां ताणें भायर काडलीं आसात तशें म्हणटा आसतना दिसाय की आमकां ह्याय फिल्मांत मस्त एक्सपेक्टेशन आसा म्हण सांगूंक हांव खुशी व्हरता आनी नोव्हेंबरांत हें फिल्म रिलीज जावंसर आसा आनी खंयच्या तारखेर रिलीज जाता म्हण आमी थोड्याच दिसांनी तुमकां आमी कळयतल्या आनी कोंकणींत हेळिल्ल्या गांवांत आसता तशेंच परगांवांत आसता विविध कलाकारांक सांगाता हाडणं हें पिंतुराचें शूटिंग येदोळूच जालां आनी संपूर्ण जालां आनी थोड्याच दिसांनी हें फिल्म रिलीज जावंसर आसा आनी आमकां तशेंच तुमकां सुमेस्तांक मोगा असो जाल्लो संजू बाबा मानेस संजय रोड्रिगस हाणें एक विशेष नवें साव हाडून त्या फिल्माक बॅकग्रावंड म्युजीक दिल्लें आसा आनी तशेंच जो म्युजीक डायरेक्टर जावन ताणें थंयसर वावर केल्ली आसा आनी ह्या फिल्माची सिनेमाटोग्राफी जॉल शामनान केल्ली आसा एक तालंतवंत कोंकणी युवक सबार जावन विविध कार्या सोबणांनी तुमी जॉल शामनाक पळयला आसतलें आनी हाची कला ही आमकां थंयसर फिल्मार पळोवंक आमकां मेळटा आनी ताच्या सांगाता हाचें मिक्सिंग केल्लें आसा लॉय वॅलंटायन मानेस लॉय वॅलंटायन खंडीत जावन एक नवाडलेलो एक व्यक्ती आनी हाणें मिक्सिंग केलां म्हणटा आसतना खंडीत जावन त्या फिल्माची क्वॉलिटी आमकां कितली बरी आसतली म्हण आमकां पळोवंक मेळटा आनी जाय की आमी आतुरान राखून आसा आनी ह्या फिल्मांत पात्र गेल्ले थोड्या कलाकारांचे आमी उल्लेख करचे तर आमचो जावन असो मानेस डायन आनी आमच्या दायजी वर्ल्ड संस्थेचो डायरेक्टर मानेस वॉल्टियाब आसा तशेंच ताच्या सांगाता मेलू आसा तशेंच स्विडल आनी मिसेस मीनाचे क्रुवी आसा म्हण येदोळूच म्हाका तांणी खबर दिल्ली आसा आनी मिसेस मीनाचे क्रू आसा म्हणटा आसतना आनी शांती खंडीत जावन त्या फिल्मार ताणें एक रोल ताणें घेतिल्लो आसा एक पात्र खेळिल्लो आसा आनी आमी दोगी सजरा कार्य सुरू करतना ह्या फिल्मा विशयांत तुमकां इल्लेशें आमी माहिती दिल्ली आसा आनी अशें आसतना नोव्हेंबरांत रिलीज जावचे फिल्मार तुमकां कितलेय प्लॅन्स आसूं नोव्हेंबरार आनी एक प्लॅन तांतू हें फिल्म पळोवन आमकां तुमी पाठिंबो दिवचें आसूं दी तितलें मात न्ही बरें मनोरंजन मेळटा आनी एक बरी काणी तुमी पाठी वेता आसतना घरा तुमी व्हरून वेतात म्हूण सांगूंक हांव खुशी भरता आनी शांती लोकांक हांवें सबार पोटी म्हणलें आसा शांती ह्या फिल्मार आसा शांती ह्या फिल्मार आसा म्हूण तूं कितें केलां म्हूण तुवें म्हाकाय सांगून न्ही पूण लोक म्हाका विचारलो आसा शांतीन कितें केलां कितें आसतलें म्हणून कितें खाणी म्हणून आनी कितें म्हणटाय तुज्या रोला विशयांत ह्या फिल्मांत खंडीत जावन आतां जाल्यार हांव सांगिना हांव कितें रोल केला म्हणून पूण एक्सपिरियन्स सांगचें जाल्यार सिरियलांत एक्ट केल्लें आसा सिरियल म्हणटना मुवीक अवकाश दिला स्टॅनी सरान अवकाश दिला म्हणटना खंडीत जावन मुवी फर्स्ट टायम केल्लें आनी ताचे एक्सपिरियन्स एक विंगड आसलें म्हळ्यार एक प्रोफेशनल कशें तूं हिंदी या कन्नडा सॅन्डलवूडांत आमी ते सेट आमी पळयता त्याच प्रमाणे ते सगळे सेटींग जावन दी प्रोफेशनल टिम्स थंयसर आसले डायरेक्टराक पळयतना आमकां कळटा कितले डिसिप्लीन जावन दी हर एक प्रोफेशनलिजम ताचे थंय आसा तशेंच हर एक सगळे सेट ताणें इतले बऱ्यान काडलां की म्हजे रोल थंयसर करतना समेत फर्स्ट टायम मुवी करतना समेत व्हड रोल हांवें करूं ना पूण ल्हानसो रोल ते कितले बरे इम्पॅक्ट आसा म्हणून ते पळोवंक सगळ्यांनी खंडीत जावन मुवीक एजस
वय खंडी जो आमचो लोकांचो पाठिंबो आसतलो एकच म्हयनो आतां ऑक्टोबर सुरवात जालो नोव्हेंबरांत फिल्म रिलीज जाता म्हणटा आसतना भरपूर मापाचो पाठिंबो खंडीत ह्या फिल्माक आमचो आसतलो म्हण सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. तर आयच्या कार्याचें तिसरें सवाल आनी त्या तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हूण पळया. तिसरें सवाल आसलें वेगवेगळ्या गांवांनी 500 वयर योगाभ्यास शिबीर चलयल्लो मंगळूरगार योगाचार्य कोण म्हणून आनी सारकी जबाब आसा VL रेगो ऑप्शन डी. सबार योगा कॅम्पां हाणें मांडून हाडल्यान योगा शिबिरां मांडून हाडल्यान जावं पुरो गवार वा परगवार आनी एक नांवाडलेलो कोंकणीचो मान मनीस म्हूण सांगूंक निजायकी व्हरतो. संतोष ह्या संदर्भार आमी पावता आनी सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां आमी दोगी सजरा हाच्या लाकी बौलांत एदोडूच आमी गेल्या. तर आतां आयलो वेळ आयच्या कार्याचो अखेरीचो म्हणटो विनर्स कोण विजेता कोण कोणाक प्रायज मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ आनी पयल्या विनराक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड धर्मार्थ भलायकी तपासणी करूंक मेळटा आनी कोणाचें नांव शांती काडटा आनी तें जावन आसा मानेस्त अनिल पुत्तूर. मानेस्त अनिल पुत्तूर तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश तुमकां मेळटा आनी युनिटी हॉस्पिटल आमच्या हर एका अंगड्याक तांणी प्रधान पोषक जावन आमकां सांगात दिवन आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन मेळचें इनाम LC बाय पंबूर तावन LC बाय तुमकां मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा. तशेंच लाखिनी हांचे गिफ्ट वॉचर फावो जावचें मानेस्त डेनिस शक्तीनगर तावन मानेस्त डेनिस तुमकां लाखिनी हांचे गिफ्ट वॉचर मेळटा. रेक्झिन सेंटर हांचे गिफ्ट वॉचर मीनाबाई बांबिल टावन मीना न्ही Yes. ओके मीनाबाई तुमकां परबी पाठयता. तशेंच मुखली चीट कोणाची शांतीच्या हातार येता तांकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लाभता. क्लिओन कारकोळ तुका परबी पाठयता. आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट वॉचर आनी तें जावन आसा मानेस्त रिचर्ड पेर्मनूर तुमकां परबी पाठयता. आनी कोणाक सकड इनामां मेळ्ळ्यांत तितले बेगीन आमच्या दफ्तराक येवन तुमची इनामां तुमी काणून व्हरची. येता आसतना तुमची फोटो आयडी ऑफिशियल फोटो आयडी तुमी काणून हांगासर येवचें आनी तुमचें इनाम स्विकार करचें. वर्गणी लाभल्यांनी तुमची एड्रेस मानेस्त प्रवीण तावरोच्या नंबराक तुमी ताका संपर्क करचो आनी कोणाच्या एड्रेसार वर्गणी धाडिचें म्हूण तुमी थंयसर तिळसूचें. तर हो जावन आसलो आयचो अंगडो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो एक विभिन्न विशय घेवन आमी आज आयल्या आनी जातींतल्यो गजाली केल्यो माहेत आमी वांटून घेतल्यो. हो अंगडो तुमकां रुचलो म्हूण आमी पातयेवन फुडल्या हप्त्यार परत आमी मेळटा एक नवो विशय घेवन नवी सवालां सांगाता. तर तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच असो तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा